काय ना मनोजाचे आनी आमचे केन्ना केस्तांव नासले. तुमकां सांगला हांवें काल की ते इलेक्शनाक लागून केस्तांव. इलेक्शन्स आर कमिंग क्लोजर. जिल्लाचे इलेक्शन आनी तेजे उपरांत MLA इलेक्शन. सो त्या खातीर टू गेन सम दिस थिंग द वोटर हें एक लोकांक दाखोवपाक की आमी हा म्हणून एक 2 वर्सां नासले न्हू. 2 वर्सां खाली चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करिना कोणाची. तो चड व्हडलो मनीस पार्टी प्रेसिडेंट. पार्टी प्रेसिडेंट 385 एप्लिकेशनां केल्या. इज सेईंग नो रिप्लाय. सो तुमी जज करा न्हू कितें पळय तें. नो रिप्लाय फ्रॉम TCP or wherever they have made. So I told him, if you can share it with me, we can do it jointly. Inspection. Our MLA, Sholim MLA, will come for inspection. And ते सांगला. तेजे वयर हांव सांगूंक शकना. 384 एप्लिकेशन ऑफ ऑल द शोलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी एरिया. म्हणजे 5 पंचायती आहा त्यो. म्हणजे म्हाका दिसता 4 पंचायतींची केल्या आसतली. पूण ती आमकां शेअर करचे. तशें पर्सनल म्हाजें आनी तेजें कांय ना. It is only political now. And political is he's got full interest in Sholim constituency. 3000 वोट पडल्या न्हू. आमी बेश्टेच तेका अशें काडून सायडीक धरूंक जायना. 3000 votes for last MLA election RG party got. So he is trying to tell the people we are still there. 2 वर्सां आमी हायबर्नेशनान गेले पण आमी we are still there. We will fight for the people. This is what he is doing. So he is trying to show us on the wrong side. And ते निमित्त एक धाकटुलें अशें कितें रिटेनिंग वॉलाचें घेतलां 35 मीटर लायन. Anybody would protect their property. Forget Michael Lopo. Anybody else. So ते सगळे माती जी व्हांवन गेल्या आमची ती दर्यानूच वयता न्हू. तेका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जायना. एनवायरमेंट खबर जायना. जेन्ना आमची तांबडी माती दोंगराची सायडीची वयता आनी आमचे माडूय पडटा. 5च माड उरले ते. So whatever it is, he says it is wrong. तेजे व्यू पॉइंट. पल्लो हुंय तुजे कडेन दिला प्रोजेक्ट. ना कन्वर्जन तशें ना तें. ती वयली प्रॉपर्टी आहा ती कोमनीदाद आहा. आदी आहली कोमनीदाद. आतां आनी कितें आहा ना अबाउट 4 lakhs स्क्वेअर मिटर. दॅट इज कंप्लिटली आमकां टच केल्ली ती प्रॉपर्टी आहा ती कसली लँडस्केप म्हणून लागलेली आहा. हेरिटेज लँडस्केप. सो आमची प्रॉपर्टी जी आहा ही 2000 मीटर ती पार्ट लागल्या. सो आमची प्रॉपर्टी चुकोन लागल्या ती. म्हणजे ते प्लॅन जेन्ना करता ती चुकोन येयल्या. सो आमकां ऑर्चर्डूच जाय. सो आमकां ऑर्चर्ड येयल्या पुरो न्हू. आमची ऑर्चर्ड आहा उरलेली. सो आमची बरयल्ली आहा न्हू पार्ट हेची पार्ट ऑर्चर्ड पार्ट. सो इट इज CRZ. You can't build anything over there. It is only temporary.